सेक्युलर फ्रांसिस्कन, ICYM, YCS सचेतक, सिस्टर सिरिजा हाई स्कूल HM, एंजेलिन वाइडर प्राइमरी HM, सिस्टर लवीना प्राइमरी इंग्लिश मीडियम HM, लियो फर्नांडिस, अनिल वाल्टर मोरस, विंसेंट पिंटो, लवीना मोरस, प्रिसिल्ला वास। साम बेस्ट अवार्ड नॉर्बर्ट डिसोजा 1000 रुपये, एवजिन मचादो 500 रुपये, जसिंता मोरस 500 रुपये, लॉरेंस डिसोजा आणि कुटुंब 2500 रुपये, रिचर्ड डिसोजा आणि कुटुंब 500 रुपये, फेल्सी मोरस 500 रुपये, विजय डिसोजा आणि कुटुंब 3500 रुपये, मार्टिनी सिक्वेरा, मार्सेल डिसोजा 500 रुपये, जुलियाना डिसोजा 500 रुपये, गिल्बर्ट नोरोन्ना आणि कुटुंब, जसिंता सिक्वेरा 1000 रुपये, आलिस मोरस 500 रुपये, जसिंता डिसोजा 500 रुपये, आयरेन डिसोजा 500 रुपये, फेल्सी मोरस 1000 रुपये, मरियम नोरोन्ना 750 रुपये, हिलरी डिसोजा 3000 रुपये, जोसेफ डिसोजा, एवजिन मचादो। सान जुआ बाउतिस्ता विलियम पिंटो 500 रुपये, एजे मोरस 500 रुपये, लिली मोरस 1000 रुपये, सिल्वेस्टर मोरस 500 रुपये, बेनेडिक्टा मोरस 500 रुपये, जोसेफ वेगस 500 रुपये, मार्सेल तावरो 1000 रुपये, राकेश तावरो 1000 रुपये, विलियम मोरस 1000 रुपये, सवेर पिंटो 500 रुपये, जोएल पिंटो, एवलिन डिसोजा 500 रुपये, विंसेंट पिंटो 1000 रुपये, जेराल्ड पिंटो 1000 रुपये, आल्बर्ट पिंटो 500 रुपये, अनिल तावरो 500 रुपये, फेलिक्स डिसोजा 500 रुपये, विंसेंट मोरस 500 रुपये, रॉबर्ट रोड्रिगस 1000 रुपये, टाइटस तावरो 500 रुपये, विन्नी मोरस 1000 रुपये। नित्य दरवाड़ो नॉर्बर्ट सिक्वेरा, वाल्टर पिंटो 500 रुपये, इजाबेला सिक्वेरा 500 रुपये, ईथन सिक्वेरा 500 रुपये, लैंसी सिक्वेरा 500 रुपये, इनास वास 500 रुपये, गिल्बर्ट पाइस 500 रुपये, विक्टर मोरस 1000 रुपये, जोकिम पिंटो 500 रुपये, फिलोमिना पाइस 500 रुपये, आल्बर्ट पाइस 500 रुपये, मैक्सिम सिक्वेरा 2500 रुपये, एंटनी पाइस 2000 रुपये, नेविल पिंटो 500 रुपये, क्रिस्टोफर वेगस 500 रुपये, डेनियल मिस्केत 500 रुपये, फिलोमिना तावरो 500 रुपये, एडविन सिक्वेरा 1000 रुपये, सिसिलिया सिक्वेरा 500 रुपये, लुइस सिक्वेरा 500 रुपये, आलिस पाइस 1000 रुपये, अनिल मिस्केत 1000 रुपये, मेलविन मिस्केत 500 रुपये, वियान वे पाइस 500 रुपये। वेलंकनी वडो फ्लोरिन पिंटो 500 रुपये, लियो फर्नांडिस, चार्ल्स डिसोजा 500 रुपये, मार्सेल वास 1000 रुपये, वलेरियन लोबो 500 रुपये, मार्सेल फर्नांडिस 1000 रुपये, फेलिक्स फर्नांडिस 500 रुपये, बेनेडिक्टा सुआरेस 500 रुपये, ग्रेसी फर्नांडिस 500 रुपये, डेनिस फर्नांडिस 1000 रुपये, अपोलिन डिसोजा आणि कुटुंब 1000 रुपये, विंसेंट डिसोजा 1000 रुपये, नवीन डिसोजा 500 रुपये, एडविन डिसोजा 2000 रुपये, जॉन सुआरेस 500 रुपये, रिचर्ड डिसोजा 500 रुपये, रिशल एंड रिस्ला 500 रुपये, रॉबर्ट वास 500 रुपये, मार्सेल गोन्साल्विस 500 रुपये, आग्नेस बरेट्टो आणि कुटुंब 3000 रुपये,
जुलियाना डिसोजा 500 रुपये, थॉमस फर्नांडिस आणि कुटाम 500 रुपये, कार्लोस फर्नांडिस 500 रुपये, एंटोनी राजेंद्र डिसोजा 200 रुपये, सुषमा आणि विल्सन डिसोजा 500 रुपये, रीमा पिंटो 500 रुपये, जॉन सिरिल डिसोजा सरपाडी 500 रुपये, सान जुजे वाडो जोशी तावरो 500 रुपये, लॉरेंस डिसोजा 500 रुपये, एंटोनी पायस 1000 रुपये, जेरोम बरेटो 500 रुपये, हेलेन तावरो 500 रुपये, जुलियाना पायस 500 रुपये, कैलन मिशेल डायस 500 रुपये, जुलियाना मोरस 1000 रुपये, बेनेडिक्टो डिसोजा 500 रुपये, रेमन पायस 500 रुपये, विन्सेंट तावरो आणि कुटाम 500 रुपये, थॉमस पायस आणि कुटाम 1000 रुपये, सिसिलिया तावरो 1000 रुपये, जेराल्ड मोरस 500 रुपये, एलियास पिंटो 500 रुपये, मार्क तावरो आणि कुटाम 1000 रुपये, मैक्सिम तावरो 500 रुपये, मिशेल तावरो 500 रुपये, मौरिस मोरस 500 रुपये, एलिस सिक्वेरा 500 रुपये, जसिंता मार्टिस 2000 रुपये, डैनियल पिंटो जोकिम पिंटोच्या उडासाक 500 रुपये. जेजूच्या पोईत काळजावाडो पाउल फर्नांडिस 500 रुपये, पाउलिन मोरस 1000 रुपये, सेबेस्टियन डिसोजा 500 रुपये, जोविटा जोशुआ मोरस 500 रुपये, विल्फ्रेड आणि ब्रिजिट मोरस 500 रुपये, राफाएल लोबो 500 रुपये, रिनल मिनेजेस 500 रुपये, बबिता डिसोजा आणि कुटाम 500 रुपये, एंटोनी पिंटो 500 रुपये, माइकल डिसिल्वा 500 रुपये, एंटोनी पायस आणि कुटाम 1000 रुपये, सतीश पिंटो 500 रुपये, फेलिक्स पायस 500 रुपये, लुईस पायस 500 रुपये, एंटोनी पिंटो अगचरकोडी 1000 रुपये, थॉमस डिसोजा आणि कुटाम 500 रुपये, मार्सेल फर्नांडिस 500 रुपये, लॅन्सी अनिता फर्नांडिस आणि कुटाम 500 रुपये, अनिल पायस आणि कुटाम 500 रुपये, झेवियर रेगो आणि कुटाम 1000 रुपये, पीटर मिनेजेस 500 रुपये, रिचर्ड फर्नांडिस 1000 रुपये, मेलविन रेगो आणि कुटाम 1000 रुपये, रॉबर्ट पिंटो अगचरकोडी 1000 रुपये, फेल्सी रोड्रिगेस 1000 रुपये, जॉन बैप्टिस्ट पायस 500 रुपये, रॉबर्ट पिंटो 500 रुपये, डेनिस मोरस 500 रुपये, वॉल्टर मोरस 500 रुपये, ऑस्टिन मोरस 500 रुपये, वियोन आणि वियोना 500 रुपये, फेल्सी मिनेजेस 500 रुपये, मिल्डा डिसोजा 500 रुपये. सांत अंतोनवाडो फेडरिक डिसोजा आणि कुटाम 1000 रुपये, मिशेल डिसोजा 500 रुपये, अम्ब्रोज लोबो 500 रुपये, रिचर्ड वाल्डर 500 रुपये, आयरिन लोबो 500 रुपये, मेटिल्डा मोरस 500 रुपये, रेमन मोरस 500 रुपये, सिरिल सिक्वेरा 500 रुपये, सविता डेसा 500 रुपये, मोंती मोरस 1000 रुपये, मार्सेलिन डिसोजा आणि कुटाम 500 रुपये, विन्सेंट डिसोजा 2000 रुपये, ग्रेगरी डिसोजा 500 रुपये, सिरिल लोबो 500 रुपये, हेनरी लोबो 500 रुपये, सिसिलिया वास 1000 रुपये, दीपक लसरादो 500 रुपये, आल्बर्ट मार्ता 1500 रुपये, वलेरियन डेसा 1000 रुपये, गब्रियल डेसा 1000 रुपये, एलियास लोबो 500 रुपये. जोसेफ तावरो लोरेटो 1000 रुपये, सरिडा आणि प्रदीप पिंटो नायनाड 500 रुपये,
जॅनेट वेगस आणि कुटाम देरेबैल 500 रुपये. तेरेसा पायस आणि कुटाम विटला 500 रुपये. JMJ बेकरी बंटवळ 2000 रुपये. स्टालिन डिसोजा कासिया 1000 रुपये. विनिफ्रेड डिसोजा कासिया 1000 रुपये. पियुष डिसोजा आणि कुटाम आद्यपाडी 500 रुपये. हिल्डा लुसिडेसा पडील 1000 रुपये. जॉन आणि अनिता डेसा मुंबई 1000 रुपये. कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर ताणे मुखार येवन वाती स्वीकार करच्यो.
जेजू क्रिस्त ते मोगाच्यानो संत अंतोनीक समर्पण दिल्ल्या देव टेंपलाची वार्षिक परब संभ्रमूंक व्हडा भवार्थान आनी भक्तीन संगता संभल्या. संत अंतोन आमच्या फिरगस कुटुंबाचो पात्रोन. फाटल्या 84 वर्सां सावन संत अंतोनीक आमी आल्ली पदे फिरगसगारांनी मान पटयला आनी आमकां ताणें राखला, सांबाळला आनी जायतीं अजापां आमी देखल्यान. 13व्या शतमानान जियेल्लो संत अंतोन अजापां करून आज सगळ्या पवित्र सभेक नवाडदीक सांज जावंक पावला. ताच्या अजापांच्या सक्तेन आनी बळान जायत्यांक क्रिस्ततें ताणें पाटी हाडले. संत अंतोनीन पिडेस्तांक गूण केले, उसांबळ दर्येक थंड केले, बंदिवानाच्यो सांखळ्यो तुटून गेल्यो, तोंटे उठून सरले, कुरड्यांक दिश्ट दिली, केप्यांनी आयकशी केले, मण्यांनी उलयशी केले, भायर पडलेल्यो वस्तू दाखोवन दिल्ल्यो, मेल्ल्यांक सयत जीव केले. मुनशकुळाच्या बिरमतीन भरलेलो संत अंतोन आपल्या असर्यांच्या सक्तेन सोरवांक आजून पर्यंत ताचे ते आकर्षित करता. संत अंतोनीक फाटल्या 9 दिसांनी नव्या नामुखांत मान करून आमच्या फिरगस कुटुंबांत संगता आयल्या आनी ताची मजत आमी मागल्या. आमच्या भवार्थाक लागून आमच्या वैयक्तीक चिनयेन कुटुंबान आनी फिरगजेंत ताची विस्मिता आमी देखल्यान. संत अंतोन आमच्या पात्रोनान सगळ्या फिरगस कुटुंबाचो भवार्थ जिवाळ केला. ह्या वरवीं आमची फिरगज जिवाळ आनी क्रियाळ जावंक पावल्या. जायतें बरेंपण कुटुंबांनी दिसून आयलां. आज सगळे फिरगस कुटुंब संत अंतोनी मुखांत लाभलेल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवन फिरगस फेस्त चलयतना विगार बापा संगी सोमेस्त फिरगसगारां खातीर, दानी खातीर, पारगवंताच्या फिरगसगारांचो उगडास काडून मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबाची योजन, इगर्ज दुरस्ती आनी येजकाच्या नव्या वस्तेघराची योजन संत अंतोनीक भेटोवन दिवया. आज हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मोगान आयिल्ल्या आमच्या दियोसेसीचे निवृत्त गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर अलोशियस पावल सोजू हांकां आल्ली पदे फिरगसगारां आनी संत अंतोनीच्या भक्तिकांच्या नांवी मोगाचो स्वागत मागता. आतां फिरगस विगार आनी सर्व याजकां संगी मेळून संतोशान आनी संभ्रमान ह्या मिसांत भक्तीपणी भाग घेवया. आतां आमी उबी रावून प्रवेश गीत गावया.
मोगाच्या भावांनो आणि बहिणो, आज सांत अंतोनीचे फेस्त हे संभ्रमी मिसाचे बलिदान भेटून आज आमच्यामध्ये आमच्या मोगान हजर आसात. आमच्या देशीचे निवृत्त गोळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पाऊल सोस आणि सैर आयाजाका सांगता मिळून हे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटून चाक आमकां समी तयार करया आणि गोळी बापांक तुमच्या समेत संतनावी मोगाचो स्वागत हांव मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांत आंतोनीचे फेस्त पवित्र सभेंत आज सगळ्यांतल्यान संभ्रमान चलयतात. हांगासर आमी ते फेस्त संत आंतोनीचे फेस्त आमी संभ्रमान चलोवंक हांगासर आयल्या, कित्याक हो आमच्या फिरगजेचो पात्रोन, आमकां तो मोगाचो, आमकां ताणें सुदारशिला, आमच्यो गरजो आकांत हे घेवन ताचे कडच्यान आयिल्ल्या वेळार ताणें आमची दुखां पुसल्यांत आमकां आदार दिला. देखून आज ताका प्रत्येक तरान मान करूंक हे फेस्त संभ्रमान आमी आचरण करूंक हांगासर आसा. आनी मुखारी आमकां ताणें सुदारशिजे, आमच्यो गरजो आमचे आकांत आमी घेवन आयिल्ल्या वेळार आमच्या पसत बापा कडेन ताणें मागून आमच्यो गरजो ताणें आमकां सुदारसून व्हरचे म्हणून आमचे मागणे आयच्या दिसा तुमकां सोमेस्तांक तुमच्या विगाराक आनी तुमकां ह्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता. सांत आंतोन आमच्या पसत विनंती करून दी. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमकां तुमची सर्व मागणी, तुमची तेसावां सोम्याक सांत आंतोनी मुखांत्र आमी भेटोवंक आमचे मागणे जावं दी. भावांनो भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान तर फावो त्या तरान आमी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखुया. देवाची काकुळट आनी बोगसाणें आमी मागया. सांगत आमी म्हणया, आओ पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन जावं पार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
वाचतोया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजा कांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनात. द्वितीय पुस्तकांतलें वचप. मोइजे लोकां लागीं म्हणालो, ये इस्रायेला, सर्वेस्पराचे कायदे आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दिलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वाळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्यान भोव चड वाडटल्यात. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान खंचोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो उमकळय. तुज्या घरच्या दारवाटाचेर आनी शाराच्या दारवाटेचेर ती बरोवन घाल. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परा भोवत्यान सियोनाक हाडलें तेन्ना आमकां तें स्वप्नशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडान खेळटालो हांसो आनी आमच्या ओठांनी वळटालीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनुभवातीन गो मनूक लागले, कसली अजापां सर्वेस्परा तांचे खातीर केली ना. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रा, देखून आमी
पावलून पिलिपिगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. तुमचें बोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हण लेखचें आनी ओगळीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गुमान व्हरा. म्हज्या लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतर हें, देवाची वडूक कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवें आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसोवन आसता ताचे सीस ताचे ससें आयले. तो वेळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपण दुर्बळी म्हण जाणां आसा ती कितली बागीन सगळींचे राज तांचें. रुदान करता ती कितली बागीन देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागीन पृथ्वी जातली तांची दायज. देवाची खुशी करून दुखयतात आनी ताणयतात ती कितली बागीन ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागीन तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागीन देव तांकां पळोवंक मेळटलो.
समाधान हाडूंक वावुरता ते कितली बागे तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदनी बगता ती कितली बागे सगळींचे राज तांचे. म्हजे पासो तुमकां आत्मान सोसून दगदनी बगून आनी सर्व तराची गडपांतर तुमचे आड उलयतात ते आयकून मेळा जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतरये पादवाचो सांत आंतोन. अजापांचो सांत म्हणून नांव वाडला. ताची परब संभ्रमूंक आमी हांगासर फिरगज घरां सांगाता मेळ्ळ्या. ही फिरगज ताच्या मानाक समर्पण दिल्ली आसा. हें फेस्त बडा संभ्रमान चलोवंक आमकां सगळ्यांक व्हरतो संतोश. अजापां ताणें केल्ली तो जिवंत आसतनाच अजापां जाल्लीं आसात आनी मरण पावल्या उपरांत तो सगळ्या पवित्र सभेंत अजाप घर आंतोन म्हणून नांव वाडलां. ताचो गांव पादवाच्या इटलीन न्हय, पूण इटलीचो लोक पादवान ताका मातयेक पायला. वो आमचो सांत म्हणून ताका उलो मारतात. कित्याक आमचो सांत? कित्याक ताचें मिसांव वांजेल परगट करचें इटलींत, युरोपांत आनी प्रत्येक तरान फ्रांसांत ताणें चलोवन व्हेल्लें आनी तोच रावत इटलींतच तो ताचे शर्माव तो दिवन आसुल्लो. लोकांक सारके वाटेन चलोवंक तो वाट ताच्या शर्माव मुखार दाखयतालो आनी निमाणें इटलींतच तो मरण पावलो. आनी ताणें म्हणलें मरणाच्या तणेर पाविल्ल्या वेळार म्हाका पादवा मातयेक पाहिजे म्हणून. आनी देखून ताका ताच्या आशे प्रमाणे कुशे प्रमाणे पादवांत ताका मातयेक पायलो आनी ताचो फोंड पादवा इटलीच्या त्या शहरांत पादवांत तो आसा. आनी वो पादवाचो सांत आंतोन म्हणून नांव वाडला. हांवें म्हळें तो इटलीचो न्हय, तो पोर्तुगालाचो. ताचें नांव फर्डिनांड. ग्रेस्त कुटुंबांतलो, पूण ग्रेस्त कुटुंबांतलो जाल्यारय ताची आवय बापूय मस्त भक्तीपणाची. ह्या भुरग्याक ल्हान तावनूच भक्तीपणान ताणें वागयलो. बरी शेगूण ताचे थंय आसाशें ताणें ताका तें शिकयलें आनी अशें भक्तीपणान बावडटांत ताका ताणें ल्हान व्हड केलो. बरें शिकप ताणें दिलें. 16 वर्सांच्या प्रायरच तो आगोस्तीन वोर्दींत ह्या मेळांत रिगोन थंयसर तो फ्राद जालो. आनी तो थंयसर आसतना ताका कोइंब्रा म्हणल्या तांच्या एका घरा सैऱ्यांक पळोवंक ताका काम दिलें. त्या वेळार फ्रांसिस्कन फ्राद 5 जाण मोरोक्को, आफ्रिकाच्या मोरोक्को म्हणल्या गांवाक थंयसर मिशनरी जावन वेताना हांच्या घरा 2 दीस रावले. आनी वो फर्डिनांड तांकां तांची जतन आनी काण घेवंक आसुल्लो. थंय जावन ते मोरोक्को गेले. थोड्याच दिसांनी तांकां थंयसर मारतीर मारले आनी ताचे मोर पाटी हाडले.
पर्यटना परतून त्याच घरा ते पावले आनी ते दाडा हो तरणाटो फ्राद आगोस्तीन मेळाचो ताका मस्त देवा थंय मोग जालो आनी म्हणालो म्हाकाय मिशनरी जायचे म्हाकाय मोरोक्को वचून थंयसर मार्तीर मोराचे म्हणलो तो प्रत्येक एक आशा ताचे थंय उपजाली आनी तो ताणें वचून ताच्या वडिलांक ही परवानगी सारली म्हाका फ्रांसिस्कन त्या मेळाक मेळाचे मिशनरी जावन मोरोक्को आस्पत्रेक आफ्रिकांत मोरोक्कोक मिशनरी जावन वचाचे म्हणून ताची आशा खुशी ताणें सांगिल्ल्या वेळार ताका परवानगी दिली आनी तो फ्रांसिस्कन मेळांत रिगलो आनी फ्रांसिस्कन मेळान ताका आंतोन म्हूण नांव दिलें तशें तो सांत आंतोन जालो आनी तो तांच्या वडिलांच्या खुशा प्रमाणे परवानगी घेवन तो गेलो मोरोक्को येना सांगता पूण देवाची मांडावळ दुसरी जाल्ली थंयसर तो पिडेन पडलो कठीण पिडेन पडल्यावरूय ताका कांय मिशनरी काम करूंक जालें ना पाटी आयलो पाटी पोर्तुगलाक येवंक बैसरलो तारू वादळाक सांपडले आनी इटलीक तें तारू पावलें इटलींत तो देंवलो आनी थंयसर ताची जिणी दुसरीच इटलींत आशिल्ल्या वेळार सांत फ्रांसीस आसिसाची फ्रांसिस्कान मेळाचो घडणार तो वळख जाली आनी ताणें हाचे हुशारकाय पळोवन ताका चडीक शिकपाक ताणें धाडलो हुशाराय कशी गी म्हळ्यार ताका कुजनांत काम करूंक तें काम दिल्लें हो कलतेपणान कुजनांत काम करतालो आनी एक फावटी थंयसर वर्दीची सेरेमनी आसली वर्द दिवंक बी सायब आयिल्लो आनी शर्मावाक अनेकच पाद्रापाक ताणें नम्यारलें तो पाद्राप येवंक ना आनी देखून शर्माव सांगूंक कोणें मनी मुखार येयचें म्हणून वडिलान सबार तांच्या पाद्रापा कडेन विचारलें कोणूच आयकनात कडेक कुजनांत काम करच्या आंतोनी कडेन विचारलें आंतोन वपलो आंतोनीन त्या वर्दीच्या वेळार दिल्लो शर्माव आयकून सक्कडी अजाप जालें शर्मेलें ताची जाणवाय ताणें उलोवची ती रीत पळोवन सांत फ्रांसीस आसिसाकी काबार म्हणून ताका युरोपांत शर्माव सांगूंक आनी हेंच्या लोकांक पवित्र सभेत हांव हेरेज उपजोवन भायर गेल्ल्यांक पाटी हाडूंक ताका नम्यारलो आनी अशें आंतोन सगळ्या युरोपांत इटलींत आनी फ्रांसान प्रत्येक तरान थंयसर पवित्र सभेत हाडून भायर गेल्ल्यांक तो पाटी हाडूंक वावुरलो आनी ताच्या शिकवणेन ताच्या शर्मावान ताच्या बऱ्या देखीन जायतो लोक पवित्र सभेत हाडून भायर गेल्लो पाटी आयलो आनी अशें ताचे ते चतुराय ताची ती चुरूकाय आनी उलोवची शायली आनी वांजेलाचें तें उतर पवित्र पुस्तकांत हांव ताणें घेतिल्लें ती जाणवाय हे सक्कडी लोकांक ताचें तें आकर्शूंक जालें पावलें आनी अशें लोक कन्वर्टर जालो लोक पाटी पवित्र सभेक आयलो आनी शेळिल्लो लोकूय उर्बेन भरलो अशें ताचो कळमीतनातलो वावर पवित्र पुस्तक आनी जेजूची बरी खबर जेजूकच परगटचें हें वर्तें काम मिसांव ताणें हातीन धरिल्लें दीस आनी रात म्हूण लेखीन आसतना तो वावुरलो इतलो वावुरलो की ताची भलायकी पाड जाली 30 आनी 100 वर्सां प्रायर तो अंतरलो तरणाट्यो प्रायर 30 आनी 100 वर्सांचेर ताणें केल्लो तो वावर सौम्याक परगट करचो इतलो जाल्लो की ताची भलायकी पाड जाली म्हूण ताणें लेखीन आसतना तो वावुरलो निमाणें
क्रिस्ता खातीर आपणाचो जीव ताणें दिलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांत आंतोनीची ही जिणेची मोठी वळख हांवें तुमकां दिली. ह्या सांता तावन आमी कितें शिकचें? भयणीनो, पवित्र सभेंत सांत सांतुन्यो आसात. आमकां पवित्र सभेन सांत सांतुन्यो दिल्यात आमकां एक देख जावन. तांची जिणी आमकां एक प्रेरण आनी तांणी शिकयल्ली शिकोवण आमच्या जिणयेंत आमी ती वापरन आमी क्रिस्ताच्या मेटांनी चलाजे म्हणलो उद्देश आमकां ह्या सांत सांतुन्यो पवित्र सभेंत आशिल्ल्याचो म्हणलें आमी समजून काडून घेवचें. सांत आंतोनी तावन आमी कितें शिकचें? पयलींलें ताची आवय बापाय तावन तुमकां आवय बापायक एक लिसांव भावां भयणीनो ग्रेस्त कुटुंबांतली दी. पूण तांचे ते आशिल्लो तो भावार्थ ती भक्त कुटुंबांत ह्या भुरग्यांक सांत आंतोनीक ल्हान व्हड तांणी कशें केलें म्हणलें एक विशेश आमकां एक देख जावंक पावता. ल्हान आसतनाच भक्तीपणान ह्या भुरग्याक तांणी वागयलो. ल्हानतानूच मागण्याचो मोग ताका तांणी दिलो आनी अशें व्हड जाता आसतना शेगुणांनी तो व्हडलो, भक्तीपणान तो वाडलो, बरें शिकप ताका दिलें आनी अशें 16 वर्सांच्या प्रायरच तो एक धार्मीक जावन तो सांत अगुस्तिनाच्या मेळान मेळ्ळो. तुमी तुमच्या भुरग्यांक कशें चलयतात, कितें शिकयतात म्हणलें एक घडीभर चिंतून पळयचें. आजकाल भुरग्यांक लौकीक शिकप दिवंक आवय बापूय मस्त धाडटात, मस्त प्रयत्न करतात, पूण ताच्या सांगाता आत्मीक शिकप, दोतोरचें शिकप, बरें शेगूण, बरें नडतें तें शिकोवच्यांत आवय बापूय कितले मुखार आसात या कितले फाटीं पडल्यांत म्हणलें आज ह्या सांत आंतोनीच्या आवय बापाय तावन एक व्हडलें लिसांव तुमकां. भुरग्यांक तुमच्या कशें तुमी व्हड करतात तशें मुखार तांचो फुडार जाता. बरीं कुटुंबां बांदूंक गी, शेगुणाची जिणी गी, ही तांचे जावन ल्हान तावन तांकां दिल्ल्या तरबेत म्हणून आसा म्हणल्यार तुमी विसर नाकात. इंग्लीश मिडियम भुरग्यांक आतां शिक्षण म्हळ्यार आवय बापायन कितले खर्चितात, पूण ताचे सांगाता मागणें आसाय कुटुंबांत, ताचे सांगाता शेगुणी जिणी आसाय तें मस्त गरजेचें म्हणलें आज सांत आंतोनीच्या आवय बापाय तावन शिकचें तें लिसांव. सांत आंतोन आमकां कितें लिसांव शिकयता? पयले सुवातेर ताका आसलें तें भक्तीपण आनी पवित्र पुस्तकांत ताका आसली ती आसक्त. तें चड आनी चड शिकलो, तें बरें करून आपल्या जिणेंत जिवन वरयलो आनी तेंचो ताणें शिकयलो. पवित्र पुस्तकांत आमचो मोग कितलो आसा आपूण पळयचें. आमच्या आतांच्या कुटुंबांनी पवित्र पुस्तकाचो मोग आसा. कुटुंबांनी वांजेल वाचतात, वाचिचें, कित्याक देवाचें उतर तें आमकां ता मुखांत्र देव आमचे कडेन उलोवंक आशेता आनी देवाक आमी एक वेळ दिवया, ताका एक संदर्भ दिवया आमचे खातीर आमचे कडेन उलोवंक. सांत आंतोनीची इमास तुमी पळयशात जाल्यार थंयसर सांत आंतोन ताच्या हातांत आसा, तो जेजू बाळोकय आसा, ताच्या हातांत आशिल्ल्या त्या पवित्र पुस्तकाचेर तो बसोन आसा. तुमी लागीं पळया सांत आंतोनीच्या इमाचे कडेन जेजू बाळोक सांत आंतोनीच्या हातांत आसा, पूण तो पवित्र पुस्तकाचेर बसला. अशें म्हळ्यार सांत आंतोन पवित्र पुस्तकात जितलो मोग आशिल्लो आनी जेजू ताचे तें मानवता, जेजू ताका भेटता आनी थंयसर तें पिंतूर ते इमाजींत आमी जेजूची पिंतूर
जेजूची इमाज सांत आंतोनीच्या हातांत आशिल्ली आमकां दाखयता पवित्र पुस्तकांत आमकां तो मोग आसा जे म्हणून सांत आंतोनी थंय आनी एक विशेष जो दुर्बळांतय तसो मोग ताच्या काळार इटलींत ग्रेस्त मनीस दुर्बळ्यांक धमकिताले रीण दिताले पयशे आनी ते रीण वस्तू वाड वसूल करताले आनी वाड ताका पाटी मेळना जाल्यार तांचे आसल्ले वस्तू ते काण घेताले जागो ते भितर घालताले अशें तांकां अनाथ करून धाडटाले सांत आंतोनीक हें तोडवंक जावना ताणें तांकां बोधबाळ दिली जाल्यार पावोंक ना देखून सरकारा कडेन तो गेलो आनी सरकारा कडेन कानूनूच ताणें हाडूशें केलें कशें दुर्बळ्यांक चलयचे कशें वाडींत पयशे वाडीक दिता आसतना कितली मात्र वाड काण घेवयेत आनी कितें कशें तांकां चलयचें म्हणून आमचो आतांचो पाप साहेब दुर्बळ्यां विशयांत मस्त आसक्त दवरलो मस्तपणीन तो आमकां सांगता दुर्बळ्यांचो आमी मोग करीचे दुर्बळ्यांक प्रत्येक तरेन आमच्या जिणेंत तांकां एक जागो आमी दिवचे आनी तांकां मान फाव जाल्लो मान आमी दिवंक पाटी शरणय दुबळ्यांक आमी केदाळे कुमो करूंक तयार आसाचे म्हूण दुबळे आनी पिडेस्त पाप साहेबाक चड मोगाचे तें ताच्या तवळ तवळ ताणें दिवच्या शिकवणेंत आनी ताच्या उतरांनी आमकां मेळोवंक मेळटा सांत आंतोन दुर्बळां तें विशेष गामान दिल्लो मनीस आनी देखून आमी ती देख आमी काण घेवया सांत आंतोनी बरी आमी दुर्बळ्यांचो मोग करया दुर्बळ्यांक गरजे प्रमाणे आदार दिवया कित्याक ती आमचीच भोंवडां दुर्बळे म्हणटात ते देवाचो लोक म्हणून कित्याक मनीस तांकां वळखना गुमान करिना गण्य करिना पूण आमी क्रिस्तांव आमची जिणी ती बरी जिणी म्हळ्यार हेरांक देखी बरीच ती जावचे बरी आमी जियेचे आनी तशें आमी जियेत आसतना दुर्बळांक फावो तो मान जागो आमी दिवंक शकतले हांव भावानो भयणीनो सांत आंतोनीची शिकवण सांत आंतोनीची देख दुर्बळी जिणी ताची सादी जिणी ताची खुजनान सयत तो काम करूंक पाटी सोरलो ना पूण ताच्या जिणयेंत भक्त थीर भावार्थ पवित्र पुस्तकाचो मोग आनी जेजूची वळख लोकांक दिवच्या खातीर रात दीस वावुरलो तो निमाणे तो 30 आनी 6 वर्सांच्या प्रायर तो मेलो लगेच ताका सांत म्हूण पाचवलो पियूस 12व्या पाप साहेबान तो सगळ्या पवित्र सभेचो सांत म्हणून ताका आनीक बिरूद दिलें असलो सांत आमकां पात्रोन जावन मेळ्ळा भावा भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया ताची देख आमी घेवया प्रत्येक तरान भक्तीपणांत आमची जिणी भक्तीपणान आमच्या भुरग्यांक ल्हानवड करूंक आनी देवाच्या मोगान देवाचे कुशे प्रमाणे आमची सादी जिणी क्रिस्तांवपणाची देवाक मेचोवच्यो बरी उपादेश पाळण आमी जियोवंक प्रयत्न करतना खंडीत जावन सांत आंतोन आमच्या खातीर जेजू कडेन विनंती करतलो करून दी आमेन. बाबानो भयणीनो एक कुटाम जावन आमी हांगासर सांगात मेळ्ळ्यो आमच्या पात्रोणाक मान आमी करता पात्रोणातावन आमच्यो गरजो ताणें सुदारचे म्हणून आमी आशेत आसा आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक भेटोवया सांत आंतोनीची मजत आमी मागया.
बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन सगळ्या क्रिस्ती पोरजेची उदारपणान सभा भेटोवंक आनी लोकांक क्रिस्ताचो मोग आपल्या भावार्थी जिणेद्वारे वांटोवंक तुज्या दैवे कृपेन बर म्हण मागता. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. आमच्या राष्ट्रान अधिकार चलोवच्या सरकारान लोकांच्या मुळाव्यो गरजो समजून सर धर्माच्या लोकांक खरी स्वातंत्र्याय दिवन लोकां थंय संगतींनी उदार जावं तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. आमच्या कुटुंबांनी अशा सर पिडेस्त आणि प्रायवंत बाबा भयणींक तुज्या मोगान सांबाळन उदार मनान तांची सेवा करूंक बरें मोण रस. परगांवांत आसच्या पिरगजगारांक तांच्या वावरांत आनी एकसुरपणान तांच्या सांगाता राव म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. आमचे पिरगजीचे योजन इगज नवीकरण आणि आज येजकांच्या नव्या वस्ती घराच्या या योजनेचेर तुजी बेसांवां घालून सांत अंतोनीच्या मजतीन पिरगजकारांच्या सहकारान हे व्हड योजन पंथा पावोवंक तुजी दराळ आशिर्वादां आमचेर धाड म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. सांत आंतोनीक मान करूं ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्लेल्या सर भक्तिकाचेर आनी उदार मनान दान दिल्ल्या सर दानीचेर बेसांवां घालून तांच्या कश्टांत आनी गरजांत तुजो सांगात आनी आदर निरंतरी लाभय म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. आज पिरगज फेस्त 10 बजान आचरण करूंक विविध रितींनी आदार आनी कुमक केल्ल्या समेस्त पिरगजगारांक तुज्या विस्नार बेसावांनी बरोवन प्रत्येक जावन कुटुंबाक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा आमची कुटुंबां बाबाडतान जिवाळ जावं जिवाळ पिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. पिरगज वावराक मुखेलपण घेवच्या पिरगज विगाराचेर पिरगज गवळी परिशदेच्या संद्यांचेर वाड्याच्या गुरकारांचेर पिरगजीच्या संघ संस्थांचेर धर्मीक भयणींचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांच्या सेवेच्या आनी मोगाच्या वावरांत निरंतरी तांच्या सांगाता राव म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. आज संत अंतोनीक मान करून आईचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटोवच्या गवळी बापांक आनी सहभटवणी करच्या सर सैऱ्या याजकांक तुज्या मोगान सांबाळन तांच्या मोगा सेवेच्या जिणयेन तुजो सांगात आनी कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. Sant Antoni mări fat magtam e bapa, dăie namte magne ai. भोव मोगळा बापा, ही आमची मागणी हांगासर उच्चारली दयेन तूं स्विकार कर. ताचे सवय आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत लिपोवन आसात. त्योय काळजांत आवनूच आमी तुका भेटयता, त्योय तूं मानून घे. आमी सर्व तुजीं भुरगीं हांगासर तुवें आमकां दिल्ल्या सांत आंतोनीक मान करूंक सांगाता मेळिल्ल्या वेळार सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताच्या मरिफात आनीकी आमच्यो गरजो जायत्यो आसात, त्योय तुका आमी समर्पिल्यात. त्योय तूं स्विकार कर आनी आमकां आमच्या जिणयंत आमी आशेवचें
तुज्या कुशा प्रमाणे ते आमकां फावो कर. बरी क्रिस्तांव आमी जियोंक, माया मोगान आमी जियोंक. खरी क्रिस्तांव जियेतना सर्व आडकळेचेर जैत व्हरूंक आनी प्रत्येक तरान सांत आंतोनीन आमकां दिल्ली ती देख भक्तीपणाची, दुर्बळ्यांक आदार दिवची, कश्टांक आजिल्ल्यांक पावची ती देख आमी घेवन आमची क्रिस्तांव भक्तीपणान जियोंक आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भावां भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळी आमच्या नक्या पृथ्वीच्या दवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. बोव कणबळ्या बापा, पोरण्या मनशाक नाश करून भगवंत आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजवून तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरले. ताच्या परबे दिसा फावो त्या मानान हे बलिदान आमी तुका भेटवून ही मागणी तुजे मजते मुखार काकुळटेन घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकां नवी मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंते तावनच ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. हांव तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्ज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. फातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. बापा, आमच्या सर्वणे पासत तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनान बरेत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या, सांत जुजेच्या, सांत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्या दैजांत आमकां वांटो मेळोवन तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ही बली वरवीं आमकां तुजी सगात मेळ्ळी, तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेज गोळ्या आनी मणेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पद्य संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भगवंतांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. घडवळ्या बापा, संवसारांत सांपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजी इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैप्रसान तुज्या राजान घे, थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदान पापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया.
सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भागन आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया पळया ओ जेजू देवाची शेळी ही संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली पवित्र कुंभार 8 जाग्यांनी इगर्जे भितरच हांगासर वंतल्यां हांगासर मुखार 4 जाग्यांनी आनी थंयसर फाटल्यान 4 जाग्यांनी कुंभार वंतल्यां भक्तीन आनी बाबार्थान येवन पवित्र कुंभार स्विकार करचो. स्वागत स्वागत
वंदन क्रिस्ताराया सडवंदारा स्वागत स्वागत जेजुराया सर्गीराया वंदन वंदन क्रिस्ताराया सडवंदारा
प्रार्थोया. मोगाळ आणि विश्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणाच्या बळान भगवंत आंतोनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदां ती रावोंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेंत सुरू केलाय तें आमचे पवित्रपणाचें काम सोमी जेजू येतलो तो दीस पर्यंत तुमचो संपूर्णायक पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले राखूं आनी तुमचे जिवे सगळ्या बऱ्या देण्यांनी तो भरूं. सरना तो सोलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयतीं करूं. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे जिवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देखन बसात. मोगाच्या अल्लेपारे फिरगजकारांनो सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो आज आमच्या फिरगजेचे तारीखेचे फेस्त. आमची फिरगज हांगासर स्थापन जावन 84 वर्सां संतात. आज आमच्या पत्तोन संताक सांत आंतोनीक आमी संभ्रमान मान पटयलो आनी फेस्ताच्या आचारान बोवापड बायन हांगासर आमी केलें. फिरगज फेस्ता संदर्भार समेज फिरगजकारांक आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक समेज तांक तुमकां बरें फेस्त मागता. सांत आंतोन आमचो हरियेत्यांचो मोगाचो सांत, बिरमोतून बरलेलो सांत. ताणें आमकां सगळ्यांकी राखला आनी सांबाळला, आमकां आदार दिला. आमच्या कश्टां बेजारांत आमच्या संगाता तो रावला. आज मोगाच्या भावन आनी भयणो हे संभ्रमीक दिसाचें बलिदान भेटोवन सांत आंतोनीच्या जिणे विशांत आमकां नियाळ दिलेल्या आनी हांगासर आज येवन आम्हा समेस्तांचो संतोश भरतो केलेला आमच्या मंगळ दिवसीचो निवृत्त गोळी बाप अदीक मनदीक दोतोर एलोशियस पौलसोस क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान बरोवन आमच्या मंगळ देशीचे गोळी बाप जावन 22 वर्सां ते निस्वार्थी सेवा भेटयल्या. आता ते निवृत्त जाल्यात तरी त्यांच्या या निवृत्तपणांत सेमिनिस्टा सांगाता सेमिनारींत ते वस्ती करतात. आज आमच्या मोदान हांगासर येवन आमच्या खातीर मागोवन हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्या गोळी बापांक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची सा भेटवणी केल्ल्या बनपळ वारडेचो विगार वार भोव मनादीक बाप वलेरियन सोस आमकां वारड्याच्या सर्व राजाकांक ते मुखेलपण दितात आनी वारड्याचे हर एक कार्यक्रम बऱ्या तरेन जावच्या खातीर आमकां ते आदार दितात. देखून विगार वार बापांक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा.
या मिसाच्या बलिदानान सा भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक सेऱ्या याजकांक फिरगजेच्या याजकांक समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार अनुभवता. फिरगज कुटुंबाचे जिवीत मोगाचें बऱ्या तरेन फुडें व्हरूंक म्हाका निरंतरी आदार दिवचो आमच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष मनीस नवीन मोरस. फिरगजेच्या हर एका वावरांत आदार दिता ह्या फेस्ता संदर्भार ताचो उपकार भोगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज गोडी परिशदेचो कार्यदर्शी मनीस किरण मोरोना हर एका वावरांत गोडी परिशदेच्या हर एका वावरांत आनी फिरगजेच्या वावरांत आमकां आदार दिता तसो उडास करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. 200 कुटुंबांची आमची फिरगज आनी ह्या फिरगज कुटुंबांत 7 वाड्या आसून 7 वाड्याचे गुरकार निस्वार्थी सेवा वाड्यांत आनी फिरगजेन भेटयतात. वाड्याच्या गुरकारांचो आनी प्रतिनिधीचो ह्या संदर्भार उडास करता आनी तांची सेवा आज वाखणटा देवाक अर्गां दिता. फिरगज जिवाळ जायचे तरेन फिरगजेच्या संघ संस्थेचो वावर अपार. फिरगजेचे संघ संस्थे कॅथोलिक सभा श्री संघटन साल्वेशन पाऊल सभा तिसरी वर्दू आयसवयम वैसेस आल्तार भुरगे मुर्याल सोडलिटी मिशनरी भुरग्यांचो मेळ सेवा भेटोवन मुखेलपण घेतात कार्यक्रम मानून व्हरतात फिरगज जिवाळ करून वावरतात तांचो उपकार भोगता. गौलीक वावर बळादीक जावच्या फिरगजेंत आसा केल्ली 18 आयोगा संचालक कार्यदर्शी आनी संयोजक कार्यक्रम मानून हाडून तरबेती दिवन आमकां आदार दितात फिरगजकारांक कुमो करतात तांचोय उडास करता. आमच्या फिरगजेची दोनूय इस्कोलां कन्नड मिडियम आनी इंग्लीश मिडियम प्रायमरी इस्कोलाच्या मुखेल मेस्त्रींचो शिक्षकींचो शिक्षकेतर सिब्बंदीचो भुरग्यांचो ह्या संदर्भ उडास करता आनी तांकां माया मोगाचे प्रणाम भेटयता. फिरगजेंत आनी इस्कोलां निरंतरी सेवा दिवच्या सर्व वावराड्यांचो उडास करता. जायतो वावर हांगासर आसा इस्कोलाचो वावर कृशीचो वावर इगज बांदपाचो वावर जायते वावराडे येवन हांगासर वावर भेटयतात हाताक हात दिवन वावरतात. ह्या संदर्भार तांकां हांव वंदन पाठयता देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोवेंताची धर्मीक भयणी आमच्या फिरगज कुटुंबाक निस्वार्थ सेवा भेटयतात इस्कोलांत सेवा भेटयतात आनी सिस्टरांचे हायस्कूल आसा थंयसरी ती सेवा भेटयतात. सांगत आमच्या इगर्जेच्या हर एका वावरांत लक्षिलो सांगात ते दितात मिसाक तयार करून आल्तार सोबून धर्मीक भयणी निस्वार्थी सेवा भेटयतात. प्रत्येक जाण ह्या संदर्भार उडास करता. आमच्या ह्या कोवेंताक नवी सुपिरियर जावन आयल्या सिस्टर नर्सिजा ती आदली प्रोविन्शियल ट्रिब्युनलाची आमच्या उदगांत याजर आसा. सर्व धर्मीक भयणीचो ह्या संदर्भार उडास करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज फेस्ताचे संभ्रमीक वीस अर्थभरीत आनी भक्तीन भेटून आदार दिलेल्या आमच्या फिरगजेच्या कांतारिस्तांचो प्रत्येक जावन कांतारां अभ्यास करून वाजंत्र वाजोवन मुखेलपण घेवच्या सेवरीन फर्नांडीस आनी गायन केल्ल्या सर्व संध्यांचो उडास करता आनी तांकां दिनवास पाठयता. देवस्तुती आयची देवस्तुती अभ्यास करून तांकां तरबेती दिवन तांकां मार्गदर्शन दिलेल्या देवस्तुती आयोगाच्या सर्व संध्यांचो हांव उपकार भोगता. आज उडास करता प्रत्येक जावन क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्या शिक्षकांचो क्रिस्त प्रसाद गोंयच्या विशेष मणियारांचो ह्या संदर्भार उडास काडून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताक मोगाचें जायत्यांनी आदार दिला कुमो केला. प्रत्येक जावन सावंड सिस्टम आनी लायटिंगाची वेवस्था केल्ल्या प्रशांत पायस फुलांनी आल्तार सोबयल्या रोज एरेंजर्स वा मंजिरो धर्मांत जावन हाची सर्व फुलां तांणी दान जावन दिल्यांत. आयच्या फेस्ताक बँड धर्मांत जावन दिल्ल्या डेनियल पिंटो आनी संगती सांज देवाडो. फेस्ताच्या आयच्या मिसाचें लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या डेरीक वा मंजेश्वरी असो प्रत्येक जावन संगतीचो उपकार भोगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज फेस्ताक तयार जावन आमी 9 दिसांच्या नोव्यान हांगासर आसा केल्लें. जायतीं जाणां तुमी फिरगज करा भक्तिका येवन ह्या नोव्यानांत आत्मीक बरेपण तुमी जोडलां. सांतांची बेसवां तुमी आपणायल्यांत. मोगाच्या गोडी बापानो
सांता तुझ्या भक्ती खानो याचा खानो धर्मीक बहिणीनो आमचे फिरगेचे येवजण हाली पादे फिरगज कुटुंबाचें व्हड येवजण 2019 इसवेच्या जून 13 तारखेर हे येवजणाक आमी बुन्याद फातर घाल्ली. आमचो आतांचो विकास जनरल बापाणी बुन्याद फातर घाल्या उपरांत आजी 3 वर्सां संपतात. 3 वर्सां येवजणाक संपतात. वावरू सांतांदोरच्या मजतीन प्रगतीच्या मेटांनी चलून आसा. कोविड-19 पिडे वरवीं इल्ले त्रास जाले तरी आमी सकट फिरगजगारांनी सांगात वावुरल्या एकामेकांक आमी धैर्य दिला, दान दिला, वावर भेटयला. आमकां फिरगजगारांक हे व्हड येवजण तरी हे पंथाक पावूंक दीस आनी रात म्हणले परी आमी वावर भेटयला. कितें आमी दान दिवंक आसा ताचे वर्त्या मापान ह्या येवजणाक आमी दान दिलां. आज आमकां संतोश पावता. फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर नव्या इगर्जेच्या उक्तावण आसतलें. नव्या याजकाच्या वस्तेकाराचें उक्तावण कार्य आसतलें. सांत आंतोनीन ह्या वर्सा आमचेर दया दाखयल्या, बसवांनी आमकां धरल्या. देखून देवाक ह्या संदर्भार आमी अर्गां दिता. मुखेल आज समेस्त फिरगजगारांक आनी सांतांच्या भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. आयल्या सुरवेर हे आरंभ केलें 4 वर्सां पयलें. तारीखेच्या फेस्ताक समेस्तांक जेवण दिजें म्हणून आज समेस्त फिरगजगारांक आनी समेस्त भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा. स्टेज लागीं थंयसर जेवणाची मांडावळ आसतली. हे जेवण तयार करूंक जायत्यांनी वावर भेटयला. प्रत्येक जावन हाचे मुखेलपण घेतल्या आमच्या फिरगजेचो आदलो उपाध्यक्ष मनीस लिओ फेर्नांडीस. हर एक फावटी आमकां फिरगजगारांक जेवण आसतना हांव तें तयार करता म्हणून जायतो वावर भेटयता. गरज जेवण ताणें तयार करून थोडे थंय कुमो करून गेल्ले आनी सर्व लोकांक जेवण ताणें तयार केलां. तसोय ह्या संदर्भार उडास करता. सांतांची बेसांवां ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. फिरगज फेस्ताक फिरगजगारांनी आमचें येवजण आसा तरी व्हडा संख्यान आर्थीक कुमोक तुमी दिल्या. मुर्दम रावून स्पॉन्सर रावून आदार दिला. ह्या संदर्भार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सांतांची बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. मुखेल ह्या फेस्ता संदर्भार थोड्यांक मान करूंक आमी आशेता. पयले सुवातेर मुखेल आमचो गोळी बाप निवृत्त जाल्या उपरांत पयले फावटी आमच्या फिरगेचेर तांणी भेट करची. गोळी बाप क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान भरून हांवें सांगल्या प्रमाणे 22 वर्सां आमच्या देशीची सेवा तांणी दिल्या. आतां ते निवृत्त जाल्यात तरी आमी आपयतना आमच्या गरजेक ते पावतात. उतार प्रायर ते आसा जाल्यार म्हज्या वाज्याच्या जिणेंत जायतो तांणी म्हाका कुमो केला, आदार दिला आनी येवजण पंथाक पावूंक म्हाका तांणी धैर्य दिला. प्रत्येक जावन नायनाड आसतना नवी गरज आनी याजकाचे वस्तेकर हांव ते वेळा पयलो उगार थंयसर आनी गोळी बापानी म्हाका धैर्य दिलें. हें साध्य आसा ते गरज आसा म्हणून आनी ते पंथाक पावलें. परत म्हाका हाल्ली पादें गोळी बापानीच म्हाका धरलें आनी धरतना गोळी बापानी सांगलें म्हाका हांगासर एक इगर्ज बांदूंक आसा म्हणून. आनी गोळी बापांच्या मार्गदर्शनांत हांगासर आयल्या उपरांत आनी नव्या गोळी बापाच्या आदेशा प्रमाणे येवजण आमी हाती घेतलें. इल्ले त्रास कोविड-19 पिडे वरवीं जाले जाल्यारय सांत आंतोनीन आमकां धैर्य दिला. सांत आंतोनीन आमकां कुमो केला. गोळी बापानी आज आमच्या मोगान आनी म्हज्या मोगान हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागल्याक देव बरें करूं म्हणटना आमच्या उपकारी मनाचो एक फुलांचो तुरो स्विकार करेजे म्हणून गोळी बापा लागीं विनंती करता. फेस्ताक
5,000 आणि सडीत दान दिल्यांक आता गोळी बापू मनाची वात वंतलो नाव आपल्याला बरी तुम्ही येऊन गोळी बापातावून वात स्वीकार करून विनंती. गिलबर्ट मोरोना आणि कुटाम सांबस्त्यामोडो 5,000 रुपये. जोसेफ डिसोजा आणि कुटाम सांबस्त्यामोडो 5,000 रुपये. जॉयल पिंटो सांजो अंबोतीसमोडो 5,000 रुपये. नॉर्बर्ट सिक्वेरा आणि कुटाम मुथ्यागरबडो 5,000 रुपये. लिओ फर्नांडिस आणि कुटाम वलंकनी बडो आणि जवान तयार करून वावर पटेला 5,000 रुपये. मर्तिनी सिक्वेरा आणि कुटाम सांबस्त्यामोडो 10,000 रुपये. योजिन मचादो आणि कुटाम सांबस्त्यामोडो जेवणाचो खर्च 10,000 रुपये. संगतस आयचे बँड धर्मार्थ जाऊन दिलेला डेनियल पिंटो सांज जवळो वैकंतनी मुखारांचे गोळी बापातावून वात स्वीकार करून विनंती. डेनियल पिंटो सांज जवळो बेनकार. डेनियल पिंटो कुटुंबाचे कोणी असल्यावर घरची हां होता चालेल हां म्हटलं असं. आता गोळी बापाने तांचो एक मोठो संदेश आमकां दिवचो म्हणून विनंती करता. Paradoso Vigarwar, Pomanadik, Valerian Sulvapano, Firgechicha, Mogal, Loka Mogal, Firgechik, Tum Komogaso, Manaiba, Freddy Montero, Sir Yajakano, then Boinino, and Al Pade, Firgechicha, Bavano, Boinino, and Burgano. Pilisater, या फेस्ताची शुभाशय उल्हास तुमकां पाठयता. सांत आंतोनीची बेसांवां हांव मागतां. म्हज्या पंचो सांतो तुमचेर तुमच्या वावराचेर तो बेसांव मागून धाडून दी आनी कितें तुमी आशेतात तो देवा कडेन बापा कडेन मागून तुमकां सुदारसून दी म्हणून हांव आशेतां आनी मागतां. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या खातीर हांवें भेटयलां, तुमच्या खातीर हांवें मागलां. हांगासर तुमच्या पाद्र्याबान विगारान आमचो सगळ्यांचो उपकार बावडलो आनी तुमचो प्रत्येक तरान तुमी हर एका रितीन आयज फेस्ताक मात न्ही कुमोक ह्या वेळारय तुमचो आदार मोठो आदार तुमी दिला म्हणून पाद्र्याबान हांगा परगट सांगलें. फिरगज म्हळ्यार तें फिरगज म्हळ्यार एक कुटाम म्हणलो तो स्पिरीट एकामेकाच्या गरजा कांताक पावचो, एकामेका वळखोवचें, एकामेका आदार कुमोक दिवची आनी सगळीं सांगाता मेळोन विगार सांगाता देवाचें हें मिसांव आमच्या फिरगजेंत देवाचें राज यशें वावुरचें आनी हें तुमी खऱ्या काळजान आनी मनान तुमी खेलां करनासात म्हणून पाद्र्यापान म्हळें. तुमकां हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटना देवाचो आशिर्वाद मागतां. त्या वेळार मात्र फिरगज जिवाळ आसता, त्या वेळार मात्र एकामेकाची वळख एकामेकाक आदार कुमोक करूंक बरें मन येता. तें आमचें तें आसाचें व्हडलें येवजन नवी इगर्ज बांदचें तें येवजन जावनूच आसा. पाद्र्यापान म्हाका मिसाच्या पयलें वेळार म्हळें फिरगजगारांनी हांगा येवन मस्त वावर तो दिला दिवनूच आसात मात्र न्ही कुमोकी तांचें बरें मन ताणें दिवनूच आसात म्हणून तुमकां देव बिलकूल उणें करना. पण पळय हे बऱ्या कामाक दिता आनी इगर्ज म्हणटा आसतना देवाच्या घराक तुमी कुमोक दितना देव हें उडास दवरता. तो 100 वाट्यांनी एका रितीन तुमकां तो फारीक करतलो म्हणून खंडीत पात्यव्यत तुमच्या बऱ्या मनाक तो सुरस्पोर देव सांत आंतोनी मुखांतर तुमकां आशिर्वाद दिवन दी. आनी हे दळत सांगलें केदाळा फिरगज ती उक्तावण जातली गे म्हणून ताच्या पयलें तुमचो वावर आसा तो तुमी खंडीत जावन
करूंक आसा करतल्यात म्हूण हांव जाणा तुमकां हांव बरें मागतां आनी प्रत्येक तरान तुमच्या विगाराक ताणें हें व्हडलें मोन केलें इगर्ज बांदूंक तुमकां एक इगर्ज बांदून दिवंक ताणें खुशी वेली आनी तेच्या जाल्ल्यान वावर जावनूच आसा तो मस्त मेहनत काडटा नायनाडू ताणें इगर्ज बांदिल्ली ताका अनुभोगी आसा आनी तेच्या जाल्ल्यान ताच्या अनुभोगान तुमच्या सहकारान हें सगळें काम बऱ्या तरान जातलें शाबीतायेन पोंद पावतलें म्हळ्यार दुबाव वचूना तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर आशिल्ल्या बिगार वाराच्या आनी सर पाद्रापांच्या नांवान परत तुमकां फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां आनी सर्व बरें मागतां सांत आंतोन आमकां समेस्तांक मोगाचो आमच्या पसत तो मजत करून दी तुमकां देव बरें करूं. आमच्या वारड्याक दोग जण नवे विगार आयल्यात देखून तांकां विगारांक नव्या विगारांक विगारवार आतां स्वागत करतलो. पयल्यान पयलीं तुमकां समेस्तां विगाराक आनी तुमकां संतोश बरे ते फेस्त सांत आंतोनीचे मागता. सांत आंतोनी म्हणजे फातर हांगा अजाप जावन आसा आनी कितें सांत आंतोनीच्या मजतीन आराम केला इगर्ज नवी इगर्ज याजकाचे घर अशें मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर फ्रेडी आनी बरें फेस्त मागता आनी आमी वारड्याचे सर पाद्राबू ह्या येवजणे मागता आनी आमी तुमच्या संगत आसा. फादर फ्रेडी आमच्या वारड्यांक आमच्या संगत सदांच संगत वाव दिवन मोगाचो पाद्राब जावन आसा आनी ह्या संदर्भांत ताका बरें मागतना आमच्या वारड्याक दोग जण नवे विगार आयल्यात. थोडे मुलाचे विगार मानाजी बाब आंतोनी लोबू हांगासर आसात तांकां हांव स्वागत करता. बाब आंतोनी लोबू कुशंगी बांबोलचे फादर नागेंद्र सोजा हांगासर आसात. कोवंताचे फरंगपेटे कोवंताचे वडील बाप मनोहर हांगासर आसात तांकांय आमच्या वारड्याक मोगान स्वागत करता. परत तुमकां समेस्तां बरें फेस्त आमच्या वारड्याच्या तर्फे मागता देव बरें करूं. मोगाचें सांत आंतोनीक परगड तरान मान करचो वेळ आमच्या फिरगेजेच्या संप्रदाया प्रमाणे हर एका फेस्ता वेळार सांत आंतोनीचे चरण घेवन आमी पुरसावण करचो संप्रदाय आनी आज सांत आंतोनीक आमी मान करता आसतना फाटल्या 4 वर्सांनी आमकां फिरगजकारांक सांत आंतोनीन सांबाळ्ळां राखून गेलां. आतां चरण देखून भितर हाडण्याचे दिसायब बेंजार करतलो आनी ताच्या उपरांत आमी पुरसावण आरण करतलो. गोळी परच्या संध्यानी भायर वचून ती मांडावळ करूंक विनंती. सर्व ह्या जाकांनी ह्या पुरसावांक मेळोवंक विनंती आसा. देखून आमी उबी रावया. म्हणून आगे मागण्या येतात ते बरें करता तूं की गूड बरें करता ते आमकां पंजाब जायचे बरें. सांत आंतोनीचे मागणे आमी म्हणुया. हे वर्ता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सुखान वरां देंवचार आनी सर्व तरेची वशाची कुडा पयस सरता म्हूण उडास कर.
तुझ्या मरिफात पिडेस्तान भलायकी मेळटा उसामुळे दर्यो थंड जातात बंदी बनजो सांगली तुटून पडतात तोटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हानभोर तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्व तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नापयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय सर्व पातीन तुजी दवर न्हू तुजी कुमक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय म्हज्या मागण्याक आजापाची गरज आसून पुरो पूण तूं आश्रयांचो भक्त जावन आसता तुका म्हज्या मागणी आयकून कसलीच अडखळ ना हे मनशाकुलाच्या बिनमतीन भरिल्ल्या दयाळ संता तुझ्या हातान केळून दया केल्ल्या जेजो बाळकाक तुझ्या भुरग्या सारखे काळजान मोग केले त्याच्या भाग्यवंत माये मरी फात म्हज्या मागणे कळय तुजे कडेन हांव मागता ते सर्व जेजू आनी मरी म्हाका दितले म्हणून हांव घट भरोस दवरता आमेन. सांत अंतोनीचे पात्रोन संताचे गीत आमी गावया.
सांत आंतोनी आम्हा पसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यागामी पोच आमच्या खातीर. प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पदवाच्या बगेवन आंतोनीक खऱ्या भावात तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतांत आशिल्ल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. महत्वाच्या बागेवर सांत आंतोनी आयल्या आम्ही तुझे चरणी. आशिषेच्या प्रास्ताच्या मेडानी येलोय तू बागीचिनी. असर्यांच्या सांत आंतोनी मागतावा आम्ही भक्तीपणी. गरजांनी पाव सांत आंतोनी दयेन ऐकून आमची मागणी. मोगाल पुत्रा सवे अंकार मोरे आशीर्वाद देव आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे कर. मुलीच्या विलोभी काळजा जा तुमचे बचावे. सांत अंतोनी आम्हा बसवून ते कर. भगिनी वर्षाचे गुरुवे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Happy Easter.